नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नव्या मायनिंग कायद्याचो मसुदो तयार। मायनिंग लिजाचे पावणेची तरतूद। बेकायदेशीर मायनिंग केशी सोडोवंक राज्यांनी कोर्टां सुचोवण्या खातीर मसुदो खात्याच्या वेबसायटीचेर। एअर इंडियाच्या मुंबई गोवा फ्लायटीक दाबोळे आपटले सवणे। विमानाचे पंख्याच्यो ब्लेडी काबार। पॅसेंजर साल्वार। कोयराक लागून येतात सवणी। लोक म्हणटात कोयर चढ विमानतळा वयलोच। काळ्या पैशांचे व्यवहारांतली दुबावीत गोयची मिनेर राधा तिमलोची एन्फोर्समेंट खात्यांत 7 वरां चौकशी। वर्ष 2006 ते 12 मजगतीची मीन निर्गतीची चौकशी। आडवट्या भितर मागले डॉक्युमेंट। मोगो गोविपात दोगांचे बीजेपीक सहकाराचे धोरण। दीपक म्हणटा सहकार खात्याक पुराय न्याय दिल्लो। परफॉर्मन्साचो प्रश्न ना। मिकीक मोठे खातें चलताले। आरडीएची कल्पना ना। फातोड्ड्यांत जाली इंडिया श्रीलंका कराटे सर्त। 750 कराटेकार सर्तीत वांटेकार। खबरो विस्तारान। नव्या केंद्रीय मायनिंग कायद्याचो मसुदो जाला। नव्या कायद्या प्रमाण मायनिंग लिजांची पावणी जातली। खणी हो राज्याचो विशय आसलो तरी कांय दुरुस्त्यो नेम आनी सुचोवण्यांचो अधिकार केंद्रा कडेन आसतलो। बेकायदेशीर मायनिंग केशी सोडोवंक राज्यांनी खासा कोर्ट करपाची तरतूद आसा। मायनिंगाच्या फायद्यांतलो 26% वांटो वा तितली रॉयल्टी मायनिंग पिडीत लोकां खातीर वतली। 1957चो MMDR कायदो बदलून नवो कायदो लागू जातलो। मसुद्यांत दुरुस्ती आनी सुचोवण्यो घेवंक केंद्रीय खण मंत्रालयान हो मसुदो वेबसायटीर घाला। जमनींतल्या मिनाचो योग्य तरेन आनी जाय तितलोच वापर आनी विलो लावपाच्या हेतान केंद्रीय खण मंत्रालयान 1957चो MMDR कायदो बदलून नवो कायदो करपाचें थारायलां। नव्या कायद्याचो मसुदो तयार जाला। नव्या कायद्याच्या मसुद्या प्रमाण आतां नवीं लिजां पावणी करून दिवची पडटलीं। पावणेक लागून लिजांक बरें मोल मेळटलें। लीज धारकांच्या फायद्यांतलो 26% वांटो वा तितली रॉयल्टी कडेक काडटले। तातूंतल्यान मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर सरकाराक खासा यंत्रणा उबी करची पडटली। मायनिंग लिजांच्यो सुवाती मर्यादीत आशिल्ल्यान त्यो वाडोवपाचे नजरेनूय विचार जातलो। मसुद्यांतली दुसरी मुख्य गजाल म्हळ्यार खणी जरी राज्यांच्या अधिकारा खाला आसल्यो तरी केंद्र सरकारान कायद्यांत स्वता कडेनूय कांय अधिकार दवरल्यात। पावणेची पद्दत आनी अर्जाचेर केंद्र सरकार राज्याक सल्लो आनी निर्देश दिवंक शकतलो। खणीचो परिणाम जाल्ल्या दरेक जिल्ल्या खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन करतले। ह्या फावंडेशनाक निधी दिवंक म्हूण रॉयल्टी भायर अतिरिक्त लेवी लागू करतले। हो निधी केंद्र सरकार थारायतले। बेकायदेशीर मायनिंगाची प्रकरणां सोडोवंक राज्यां खातीर खासा कोर्ट करपाची तरतूद केल्या। तशेंच जमनी वयले आनी खणून काडपाचे दोनूय तरेचे मीन बरे तरेन काडप आनी ते खातीर खाजगी गुंतवणूक आनी नव्या तंत्रज्ञानाचो उपेग तशेंच मायनिंगाचे वेगवेगळ्या दाखल्या विशीं प्रशासकी कारभार नेटान जावचो म्हूण कायद्यांत तरतुदी आसात। हो मसुदो NGO आनी मायनिंगा कडेन संबंदीत जाळवणदार आनी लोकां खातीर खण मंत्रालयान वेबसायटीर घाला। मसुद्यांत दुरुस्त्यो आनी बदल आयकून घेतल्या उपरांत हो मसुदो संसदेंत मांडून नवो कायदो रोखडोच चालीक लावपाचें मोदी सरकारान थारायलां। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। एअर इंडियाच्या मुंबई गोवा फ्लायटीक मंगळारा सकाळीं दाबोळे विमानतळार सवणे आपटले। फ्लायट मुंबयसान दाबोळे देंवताली। गोंयच्या पॅसेंजरांक घेवन फ्लायट परत दिल्ली वचपाची आशिल्ली। नेमकी विमानतळार देंवतना ही घडणूक घडली। फ्लायटींतल्या कोणाकूच कांयच जाल्लें ना। विमानतळा लागसार पातळिल्ल्या कोयराक लागून सवण्यांची भिरी येतात। थंयचे लोक म्हणटात कोयर चढ विमानतळा वयलोच। एअर इंडियाचे मुंबई गोवा दिल्ली फ्लायटीक मंगळारा सकाळीं सवणे आपटले। विमानाच्या पंख्याच्यो ब्लेडी काबार जाल्यो। त्या शिवाय टायर घाशिल्ल्यान टायरांतल्यानूय धुंवर भायर सरलो। फ्लायटींतले कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याचो रिपोर्ट ना। प्रवाशांक दुसऱ्या फ्लायटीन दिल्ली धाडपाची वेवस्था एअर इंडियान केली। अराउंड 750 है सर। 749 पे एयर इंडिया 866 जो फ्लाइट जाने वाला था उसमें कुछ टायर बस्ट वगैरह पे इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था। बाद में पता चला वो टायर बस्ट का नहीं है, वो बर्ड हिट है। वो इन्फॉर्मेशन दिया था वो बेल्ट्स 6 बेल्ट्स खराब हो गया। अभी एयरक्राफ्ट वापस आ गई थी एयरप्लेन पे, पैसेंजर को उतार दिया, दिल्ली में भेज दिया। पळयात कशे तरेन विमानतळाच्या वाठारांत कोयर पातळ्ळा। कोयराच्यो राशी उस्तूंक सवण्यांची भिरी येतात।
विमानां यो वच करतना विमानाच्या पंख्याक आपडटात. मंगळारा घडल्या ती गजाल कितें पयले फावट न्हय. दाबोळे विमानतळार विमानाक सवणी आपडपाच्यो घडणुको ह्या पयलीं कितलेशेच फावट घडल्यात. मात एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक ताचें व्हडलेंशें पडून गेलां अशें दिसना. थंयचे लोक म्हणटात कोयर चड विमानतळा वयलोच. ह्यो कोणे उडयला असो कचरो? एअरपोर्टाचो हेच आतां एअरपोर्टाचे मनीस आसता पळय बाकेट घेवन ते हाडून उडयतात. हय मागीर ते आमी हांगसून भरून व्हरता. एअरपोर्टाचे जितले बी कचरो आहा कॅन्टिनाचे ते कचरो सगळे हाडून हांगाच उडयता. ते उडयता त्या बर्ड डेड जावपाक कारण म्हणजे कचरो मेन जितले बी गहाण आसा कितें आसा सगळे गार्बेज हांगा हाडून उडयता. आतां एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सारके क्लीन करना ही प्रॉब्लेम म्हणून ते बर्ड डेड जावपाक कारण म्हणजे ती. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. काळ्या पयशांच्या वेव्हारांत नांव आयिल्ली गोंयची मिनेर राधा तिमलोची एन्फोर्समेंट खात्यान चवकशी सुरू केल्या. मंगळारा तिची दीसभर लागून 7 वरां चवकशी केली. राधा तिमलोचे कंपनीचे 2006 ते 2012 मजगतीची वेव्हाराची ईडी चवकशी करता. अंडर इनवॉयस करून जापानाक निर्गत केल्ल्या मिनाचोय तपास चल्ला. हालींच केंद्र सरकारान काळ्या पयशांचे अकावंटवाल्यांची वळेरी सुप्रीम कोर्टांत दिल्ली. तातूंत राधा तिमलोचें नांव आयिल्लें. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान तिचे कडेन आठवड्या भितर डॉक्युमेंट मागल्यात. तिच्या कंपनीचे बाकीच्या संचालकांकूय ईडीचे समन्स वचपाचे आसात. काळ्या पयशांच्या वेव्हारांत नांव आयिल्ली गोंयची मिनेर राधा तिमलोची एन्फोर्समेंट खात्यान मंगळारा 7 वरां चवकशी केली. समन्स दिल्ले प्रमाण मंगळारा सकाळीं ती एन्फोर्समेंटाच्या टिमी मुखार चवकशे खातीर पावली. राधा तिमलो कडेन एन्फोर्समेंट खात्यान खोलायेन चवकशी केली. चवकशी अधिकाऱ्यांनी तिच्या अर्थीक वेव्हाराचे डॉक्युमेंट मागल्यात. राधा तिमलोन ते खातीर 7 दिसांचो वेळ मागल्या उपरांत खात्यान तिका डॉक्युमेंट दाखोवंक सप्तकाचो प्राझ दिलो. राधा तिमलो कडेन मागले डॉक्युमेंट अर्थीक वेव्हार, अर्थीक डॉक्युमेंट, अर्थीक कामकाजाचो रिपोर्ट. 7 वरां उपरांत भायर आयिल्ल्या राधा तिमलोक मिडियान गांठली, मात तिणें तोंड उगडलें ना. सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण तिच्या कंपनीचो MD चेतन तिमलो, पदाधिकारी गुरुदास काणेकार, MR हेगडे आनी अरविंद हरदरकर हांणी संजय अल्बर्टोक बुधवारा चवकशे खातीर समन्स काडटले. गुड्डूल संवाचे वादांत आशिल्ल्या तांच्या हेर 3 कंपन्यांची चवकशी जाल्ल्या. तातूंत तिमलो एंटरप्रायज, तिमलो प्रायवेट लिमिटेड आनी तिमलो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेडाची चवकशी सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.